म्हजो फ्लॅट येवजणेक मंत्रिमंडळाचो बावटो गृहनिर्माण सोसायटी आनी फ्लॅट धनियांच्या नांवार करूंक सरकारान हाडल्या येवजण. सांगे एसटी खातीर आरक्षीत जाल्यार मतदारसंघात भाजपा उमेदवाराक हाडटलो जिखोवन सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाचे दिलदार विधान. शेतकारांक त्रासांतल्यान भायर काडूंक 47 कोटी मोडून गिरी बांदिल्ले बांद पयल्याच पावसात व्हांवले, शेतां उदका पोंदा. जप्त केल्ले टँकर नाशिल्ले वापरात जप्ती वेळार आशिल्ले रिते पेट्रोल पंप धनी राजू चव्हाणाचो दावो. राजूची गुन्यांव शाखेन केली चवकशी. कर्नाटकाच्या आदल्या मंत्र्याच्या लागींच्या मनशाक गोंयांत दुबावीत मरण. कळंगुटे गेस्ट हाऊसात सापडिल्ली कूड. कॅसिनोंतल्यान एके बायले वांगडा गेल्लो गेस्ट हाऊसात. आनी कांपाल फुटबॉल मैदानाच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावा आड काँग्रेसीची निदर्शनां. सरकारान प्रस्ताव घेवचो फाटीं, नाजाल्यार रावचें ना वगी. शिटकावणी. वेवसायीक एलपीजी सिलिंडराच्या दरात 183.50ची घट जावन हॉटेल, रेस्टॉरंट आनी ल्हान उद्योजकांक दिलासो मेळ्ळो. राजस्थानात बस ट्रक धडकेत 7 जाणांचें मरण. कितलेच जखमी. बस दिल्लीसावन येताली मुंबय. हरियाणाच्या अंबालात बोरवेलात पडिल्ल्या 4 वर्साच्या भुरग्याचे 21 वरां नंतर मरण. भारत जपान इंडो पॅसिफिक शिखर परिशदेक सुरवात. जपानाच्या पंतप्रधानांनी नवी दिल्लीत भेट दिली आनी भारत जपान सहकार्याचेर म्हत्वाच्यो चर्चा जाल्यो.